बेतीम आउटपोस्ट रेंटेड बिल्डिंग में चल रही थी। हमें बहुत खुशी है कि आज माननीय मंत्री जी के हाथों इसका शिलान्यास किया गया है और GSIDC सिद्धांत जी के मार्गदर्शन में जल्दी से जल्दी इसे बनाएगा और गोवा पुलिस इसका इस्तेमाल कर पाएगी और यहाँ के जो इलाके के लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी नई बिल्डिंग बनेगी। ये बहुत खुशी का विषय है। फ्रॉम गोवा पुलिस साइड में थैंक ऑनरेबल मिनिस्टर एंड सिद्धार्थ जी। GSIDCचे एक कमिटमेंट आसा, वी डिलिव्हर प्रोजेक्ट्स इन टायम इन व्हॅल्यू। आमचे इंजिनियर्स बी हांगा बरें काम करतले अशें हांव तांचे वटेन सगळ्यांक गॅरंटी दिता आनी टायमली प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो हाजी GSIDC कटिबद्ध आसा। तो बेतीम टू नेहरू रो GSIDC अप्रूव्ड जाल्लो रोड केन्ना? इनफॅक्ट आमचे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर भाईन एक संकल्पना दवरिल्ली की हो जो टुरिस्ट भाग आसा हे टुरिस्ट भागाचो रोड नेटवर्क बरो जावचो, टोटल कोस्टल सर्कीट एक जावचें। हो रस्तो एक अत्यंत इम्पॉर्टंट रस्तो आसा, पूण पयलींचो गांव आशिल्ल्यान हांगा रस्तो बारीक, थोड्या जाग्यार नॅरो आसा। आयज रहदारी भरपूर वाडल्या। आमच्या गोंयांत टुरिस्ट जवळ जवळ 70 लाख टुरिस्ट येतात आनी प्रत्येक जण गाडी घेवन भोंवपाक सोदता। म्हाका दिसता म्हणून हो कोस्टल रोडाची संकल्पना अत्यंत गरजेची आशिल्ली। आमच्या GSIDCक हे सरकारान काम दिलां आनी तातूंत बेती टू चौगम रोड टू कलंगूट टू कांदोळेच्यान नेहरू लर्निंग हांगच्यान परत बेती असो एक सर्कीट रोड आनी ताका कनेक्टेड जे रस्ते आसा तांचें सगळो रुंदीकरण एंड दीस इज विथ पिपल्स पार्टिसिपेशन, कोणाचेर फोर्स करून न्ही बट सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन हो प्रोजेक्ट आमी करता। पयरूच GSIDCन ताजी टेंडर काडला, 133 कोटीचो एस्टिमेट आसा आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली ह्या टेंडराक बरो प्रतिसाद मेळटलो। वी वील गेट गूड कॉन्ट्रॅक्टर्स, बिग कॉन्ट्रॅक्टर्स। आय एम होपिंग वी वील गेट सम गूड नॅशनल लेवल प्लेयर्स इन दीस सो दॅट आमकां हो एक टायम बाउंड आनी क्वॉलिटी रोड करून मेळटलो। आयज खूब खुशी जाता की आमचो जो बेतीम आउटपोस्ट आसलो एक टायमा वयलो सामको द बिजियस्ट आउटपोस्ट इन गोंया म्हटल्यार वयतालो। जेन्ना ब्रिज कोलॅप्स आमचो जालो तेन्ना रहदारी फेरीबोटीच्यान स्टार्ट जाली तेन्ना हांगासर हो आउटपोस्ट एक मेजर रोल प्ले करतालो इन मॅनेजींग ट्रॅफिक, किपींग लॉ एंड ऑर्डर। खुबश्यो हांगासर झगड्यो जाताल्यो, फेरीबोटीक लागून जाताल्यो, कोण पार्किंगाक लागून जाताल्यो। तेन्ना हो आउटपोस्ट आनी सरावंडींग एरिया एक पीसफूल दवरपाक लागून, पीस मेंटेन करपाक लागून हो आउटपोस्ट खूब व्हडलो रोल प्ले करतालो। बिल्डींग धाकटी आसली, कालांतरान सामकी डायफ्लेट जाली, क्रॅक्स येयले बिल्डिंगेक आनी एक डिसिजन घेतले गेले की हो आउटपोस्ट मोडून हांगासर एक नवी इमारत हांगासर पुलिसाच्या सर्विसीक काडून हांगासर दिवची म्हणून। आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान आयज आमी कामाचो शुभारंभ करता, कमेन्समेंट ऑफ दीस वर्क। आनी काम करता GSIDC। वी हॅव सीन द क्वॉलिटी ऑफ वर्क वीथ GSIDC डज आनी ही क्वॉलिटी पळयता आसतना एक बरें अत्यंत सुशोभीत अशें आमकां पुलीस आउटपोस्ट हांगा मेळटलो। एक तुमी एक डिमांड केल्लो, एक लोकांचो एक डिमांड आसा, तशेंच जशें पत्रकारांनी आतां विचारलें, DGक विचारलें की एक सालिगांवाक लागून एक इंडिपेंडंट पुलीस स्टेशन आसपाक जाय। एक सालिगांव वेन आय हॅव टू deal with 3 different police stations. I have to go to Mapsa, I have to go to Kalangut, I have to go to Korwani. तेन्ना एक आमकां एक डेडिकेटेड अशें पुलीस स्टेशन आसचें जो आमचो एंटायर वाठार, आमचो फूल सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हँडल करता। सिमिलरली नॉट ओनली विथ रिगार्ड टू पुलिसिंग बट ऑल्सो विथ रिगार्ड टू PWD रोड्स, विथ रिगार्ड टू इलेक्ट्रिसिटी। आमकां 3-4 डिविजनांनी आमकां एग्रीच्या वाठारांत कोणाक एक टायम खबर आसना हूज ज्युरिसडिक्शन एंड्स वेर। तर ताका लागून टू try to put an end to this, I will definitely move a proposal to the government. And आमचे honorable CMांक हांवें ऑलरेडी अप्रेज केल्लो आसा ह्या बद्दल। ही ऑल्सो नोज and there is lot of conflict of interest happens because of this kind of a situation. ताका लागून आमकां एक डेडिकेटेड पुलीस स्टेशन सालिगांवाक दिवचें। आनी आय थिंक ही इमारत जरी धाकटी आसली वी कॅन स्टार्ट विथ आय विल डेफिनेटली मूव प्रपोजल। तशेंच आमकां सालिगांव आनी एरिया आमचो वास्ट आसल्या कारणानूय इट इज डिफिकल्ट। It starts from Benjamin हांगा फेरी जेटी, इट एंड्स अप टू म्हापसा। तर थंयसरल्या लोकांक इनकन्विनियन्स जातलो हांगा येवपाक, विच इज म्हापसा इज क्लोज बाय सो म्हापसा तर एक अवघ्या 5-10 मिनटांनी पावूंक शकता। हांगासर पावपाक तांकां 20 मिनटां 25 मिनटां अर्धा तास लावंक शकता बिकॉज ऑफ ट्रॅफिक कंजेशन ऑल्सो। ताका लागून वी वील सी कशें कितें वॉट इज बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ सालिगांव एंड अकॉर्डिंगली वी वील टेक स्टेप्स।